सगळ्यांक माया मुगसो नमस्कार. हांव एक्सिडेंटल चेअरमॅन आसा. किरण मॅडम येवंक ना, तांच्या एबजन्सांतू हांव एक्सिडेंटल चेअरमॅन आसा. आनी आमच्या सूत्रसंचालकान नायडू म्हणटाना म्हाका चेअरा विशीं दिल्लें भिरांत दिसूंक लागली. सो आय होप सो आतां काल जावन आज म्हणसर हांगासर ऑलमोस्ट 3 परिसंवाद जाले आनी हो निमणो आसा अखेरीचो. हाचे आयोजक आसात आमचे प्रशांत बाबू, बाय अग्नी आनी चेतन आचार्या आनी बारीक चिंतून अस्मिताय, अस्तित्व आनी मुखावेली दिशा दवरला म्हणून म्हाका दिसता. कित्याक म्हळ्यार काल जावन आज म्हणसर जाल्ले जितले परिसंवाद आसात, पयल्यांत आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी विशयांत चर्चा केली. ताचे उपरांत 2 पॅरलल सेशन्स जाल्लीं. तातूंत मायनॉरिटी स्टेटस मागीर ऑफिशियल लँग्वेज ह्या विशयान चर्चा जाली आनी आतां तंत्रज्ञान जाली. हे सगळे कन्स्ट्रक्ट जावन अल्टिमेटली येवन रावचें ताचें अस्मिताय आनी अस्तित्व आनी अखेर आमकां सोडलां तें मुखावेले दिशाक कितें करचें म्हणून. एक टायम आसलो 2006 or 2005 अधिवेशनां संमेलनां जाताना आमी एकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कोंकणी ताच्या विशयांत उलयतल्या, इतिहासा विशयांत उलयतल्या, ताच्या वैभवा विशयांत चर्चा करतल्या. आज सडावत आमचे परिसंवाद आसात आव्हानां, प्रश्नां, मुखावेली दिश्ट अशे चॅलेंजस हाचे वयर येवन रावल्या. सो परिशद चड आनी चड गंभीर मुद्द्यां कडेन येता म्हणून म्हाका भोगता. सो हांव वयर येताना म्हाका प्रशांत बाब और अग्निबाब म्हणलो ही इज बिल्ट एच एम. तो म्हळ्यार स्लोली टिचर जावन ताच्या उपरांत एच एम जावन आयला आनी आय एम इनबिल्ट एच एम सिन्स लाँग. आय एम सिनियर टू. सो डिसिप्लिना खातीर आमी 10 मिनिट्स तुमकां दिता. 10 मिनिट्स ईच, 40 मिनिट्स. मागीर 20 मिनिट्स म्हाका आनी थोडे आमी क्वेश्चन आन्सर घेतले. ताचे पयले एक इश्यूज फ्रेम करचे म्हणून आसता न्ही. इश्यूज फ्रेम करता, इश्यूच्या फ्रेमा भितर आमी उलोवचें म्हणून. सो आयडेंटिटी, अस्मिताय, अस्तित्व सेकंड इश्यू, थर्ड मुखावेली दिशा, हे फ्रेम सोडून आमी भायर वचोंक ना. त्या फ्रेमा भितरच आमी उलोवचें, हे म्हजें रिक्वेस्ट. आतां गोंयांत दोग प्रतिनिधी आसात. एक केरळा जावन आसा, एक कर्नाटका जावन आसा. ते देखून गोंयांत एकल्यान येवन प्रकाश नायक, तुमी सिनियर आसा, तुमी येवन तुमचें प्रपंच मंडन करचें. सगळ्यांक नमस्कार. वेदीर आशिल्ले आयच्या सत्राचे अध्यक्ष एच एम बाब, सेराफीन बाब, संदेश बाब आणि शेट्टी बाब आणि म्हज्या मुखार आशिल्ले सगळे म्हजे भाव भयणी आणि इश्टांनो. ह्या परिसंवादाचो विशय आसा कोंकणी अस्मिताय आनी अस्तित्वाचे प्रश्न, मुखावेली दिशा. ह्या विशयाचेर उलयतना हांव अशा एका वातावरणांत उबो आसा जेन्ना आमी जल्मदिसाची परबी भेटयतना लेगीत मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे आनी हॅपी बर्थडे अशे तरेचीं उतरां वापरतात. कोणाचो सर्गास जालो जाल्यार RIP, रेस्ट इन पीस अशें म्हणटात. राजभास चालीक लावपा खातीर परिसंवाद जातात तेन्ना आपली भुमिका म्हणपा खातीर 50% वयर इंग्लीश उतरां वापरून परिसंवाद फुडें व्हरतात. दिल मांगे मोर म्हणत रोहीत शर्मा मारता 4 अशे तरेची कविता सादर करतात. आनी कोंकणी लेखक वा कोंकणी शिक्षक हांचो जो WhatsApp पंगड आसा, ग्रूप आसा, त्या ग्रुपाचेर कोंकणी बरयनासतना फकत इंग्लिशीन बरयतात. अशा वेळार जेन्ना ह्या अशे तरेच्या कोंकणी परिशदेच्या आयोजन समितीचे लोक आयोजन करतात तेन्ना ते आपलो पयसो
15 दिसांचो वेळ वगडायतात आनी आमकां मात 2 दिसांच्या परिशदेच्या अधिवेशनात प्रतिनिधी जावपाक मेळना किंवा जायना, प्रतिनिधी जावपाक जमना. परिसंवादात वा साहित्य सादरीकरणाच्या कार्यावळीत एखाद्या कवीक वा लेखकाक आमंत्रीत करतात तेन्ना हे लेखक आनी कवी फकत आपल्या सादरीकरणा आदी अर्दवर पयलीं हांगा हाजीर जातात आनी आपली कार्यावळ जातकच हांगासरल्यान पळयतात. आमचे लेखक कवी पाठ्यपुस्तकांत आपलो लेख, कथा वा कविता वतात तांकां आपल्या संमेलनाच्या वतात अशा लेखकाक किंवा कवीक असल्या संमेलनाचें सैर सुद्दां कांय आसना. आमी शिमग्या मांडार वचपाचें सोडलां, धाला मांडार वचपाचें सोडलां, फुगडी घालपाचें सामान्य बायलां विसरल्यांत, पूण गरबा घालपाक मात ती विसरूंक नात आनी आमच्या सांस्कृतीक दायजाक आव्हान दिवपाक ती तयार जाल्यात. अशा वेळार आमी अस्तित्वाचो प्रश्न मांडटना हांव एक कमीत कमी उण्यात उणी इंग्लीश उतरां वापरून म्हजो पेपर सादर करता. अस्मिताय म्हणल्यार कितें काय? अस्मिताय म्हणल्यार फकत अभिमान न्हय, तर एका अर्थान ती आमच्या अस्तित्वाची जाणीव. म्हज्या नदरेन अस्मिताय आनी अस्तित्व एकामेकांच्या हातांत हात घालून वता. पयलें अस्तित्व काय पयली अस्मिताय? म्हाका दिसता आमचें अस्तित्व आसल्यारूच आमची अस्मिताय थारतली. जे वरी म्हजो आवय बापूय म्हज्या अस्तित्वाची कुरू, तेच वरी अस्मिताय ही आमच्या अस्तित्वाची कुरू. दर एकल्याची अस्मिताय ताचे कृतींतल्यान, वृत्तींतल्यान, उतरांतल्यान, वागपांतल्यान व्यक्त जाता. न्हय ती जावपाकूच जाय. मनीस हो काय मुल्यां, काय संस्कार, काय परंपरा, काय रिती रिवाज, दायज आनी काय आदर्श घेवन जगत आयला. आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां घालून दिल्ले आदर्श, आमचे रिती रिवाज, आमची परंपरा, आमचेर जाल्ले संस्कार आनी आयज मुखार व्हरतात. आमी आयज मुखार व्हरतात काय कितें? व्हरनात जाल्यार आमी दिसान दीस असंवेदनशील जावपाक लागल्यात अशेंच म्हणचें पडटलें. आमचे मदीं आशिल्ल्या संवेदनांनी आमकां मुखार जगपाक आनंद दिवपाक जाय. जंय संवेदनाच ना जाल्यार थंय आनंद ही भावना न्ही खंयची, अशें खंतीन म्हणचें पडटा. तसो हांव सकारात्मकताय घेवनूच जगत आयलां, पूण म्हाका मुखावेले पिळगे विशीं आनी तांचे संवेदनशीलते विशीं भंय भिरांत तयार जावपाक लागल्या. आमकां कितल्या जाणांक हो भंय तयार जाला खबर ना. आमकां आयज चिमटो काडल्यार दुखाना जाला, किळाच मारली जाल्यार आयकूंक येना जाल्या. तुजे भाशेक कोणेंय कितें म्हणलें जाल्यार लेगीत आमचें रगत सळसळना जालां. ही आमची अस्मिताय, ही आमची कोंकणी, ही आमची वळख आनी पर्यायान कोंकणीचें अस्तित्व सांबाळपाचें काम हें मुखावेले पिळगेचें. कालच्या उक्तावणाच्या उलोवपांत फादर मावजिनान हाचेर भर दिवन आमचे दोळे उक्ते करपाचो यत्न केला. ते तांचें उलोवप आयकून आमी फकत ताळयो मारून घरा गेल्यात काय कितें? त्या उलोवपाचेर आमी कितें विचार केला काय कितें? आनी करूंक ना जाल्यार कित्याक करूंक ना? आमकां आमचो इतिहास खबर आसा, पूण त्या इतिहासाचो थोडोसो उल्लेख केल्या बगर फुडें वचपाक जावचें ना. आमी 61 मुक्त जाले, 67 आमी जनमत कौल जिखलो आनी आमी शासना खातीर महाराष्ट्रांत वचपाचो मार्ग आनी भंय काबार केलो. परकी वसाहतवादांतल्यान मुक्त जावप ही आमच्या अस्तित्वाची पयली कुरू आसली जाल्यार जनमत कौल जिखप ही आमची वेगळी अस्मिताय दाखोवपाची, राखपाची बुनयाद आसली. 1975 आमी कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळोवन घेतली. 87 आमी कोंकणी हीच एकमेव गोंयची राजभास करची ह्या हेतान 1985 सावन कोंकणी परजेचो आवाज ह्या बॅनरा खाला एकठांय येवन 555 दिसांचें खर आंदोलन केलें आनी गोंयची राजभास कोंकणी केली. 1987 आमच्या गोंयाक कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून संसदेन आनी पर्यायान राष्ट्रान मान्यताय दिली. 1992 आमचे कोंकणीक घटनेच्या 8व्या परिशिश्टात सुवात वेळी ती भारतीय चलनात आयली. तिका सरस्वती सन्मान आनी भारतीय ज्ञानपिठाची दारां उक्ती जाली. संसदेत वचून आयज आमचो खासदार ताठ मानेन उबो रावन कोंकणींतल्यान उलोवंक शकता, आमचे प्रस्न मांडूंक शकता. हे सगळ्यो घडणुको ह्यो आमची स्वतंत्र अस्मिताय आनी आमचें स्वतंत्र अस्तित्व राखपा खातीरूच आसल्यो. वसाहतवादांतल्यान मुक्ती वा स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या उपरांत कोंकणी समाजाक स्वायत्त जावपाचो आसलो. आमी ते दिशेन गेले आनी ताची फळां आमी आयज चाखतना दिसतात. हें केदें म्हणलें आमचें येस आनी जैत? हें जैत म्हणल्यार हो आमचो पुरुशार्थ. खंय आसली आमची भास कोंकणी आनी तिका आमी खंय पावयली पळयात. शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण करपाचोच हो प्रकार, नाजाल्यार हेर भारतीय भाशांचे मांडयेक मांडी तेकोन बसपाचो अधिकार तिका आनी पर्यायान आमकां खंय मेळटलो आसलो. एखाद्री भास जेन्ना राष्ट्राच्या चलनाचेर येता तेन्ना ती राष्ट्रीय भास जाता. ते नदरेन कोंकणी हिवूय भास राष्ट्रीय भास. देखून हे राष्ट्रभाशे आड कोणूय उलयता वा बरयता जाल्यार तो राष्ट्रद्रोहूच जालो ना. येदें व्हडलें जैत मेळा आसतनाय केन्ना केन्ना आमी संकुचीत विचारांचे जातात. केन्ना केन्नाय लिपयांचो वाद तयार करतात. केन्ना केन्नाय कांय जाण कोंकणीक आयजूय मराठीची बोली म्हणून हिणसायतात. जे कोण अशा संकुचीत विचारांनी वागतात
ते तांच्या नाशिल्ल्या अस्तित्वा खातीर झगडटात आनी आपलो पयसो वेळ मात वगडावन बसतात. हें तांकां कोण आनी कशें सांगतलो आनी सांगल्यार आयकतलो कोण? न्हिदिल्ल्यांक उठो येता पूण न्हिदेचें सवंग घेतिल्ल्यांक कशें उठयतले? हे असले लोक हालोवन झलोवन लेगीत उठचे नात. उठनात तांकां आनीक उपाय ना. वास्तवतेक सामकार वचच्या बदला अवास्तवतेक वेंग मारीत रावतल्याक वाऱ्यार सोडून दिवपाचो आतां वेळ आयला. काल ह्याच परिशदेच्या माटवांत नव्या शैक्षणीक धोरणाचेर परिसंवाद जालो. नव्या शैक्षणीक धोरणांत कोंकणी ही गोंयांत दर एका भुरग्याक सक्तीची जावची असो तो सूर आसलो. कोंकणी सक्तीची जातली जाल्यार म्हज्या मतान त्रिभाशा सुत्रांत ती गोंयांत दुसरी भास जावपाक जाय. म्हणजे देशांतल्या खंयच्याय प्रदेशांतल्यान शिकपाक आयिल्ल्या भुरग्याक ती सक्तीन शिकची पडपाक जाय. 2020 चालीक लायिल्ल्यान हें नवें शिक्षणीक धोरण भुरग्यांक आपले आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाची मोख फुडें व्हरता. गोंय राज्याची राजभास म्हणून, संविधानान मान्य केल्ली राष्ट्रीय भास म्हणून आनी 95% गोंयकारांची बोली भास म्हणून कोंकणींतल्यान शिक्षण घेवपाचो अधिकार आमचे फुडले पिळगेक मेळपाक जाय. आमची अस्मिताय आनी अस्तित्व सुगूर करपाचें हें फुडलें पावल. सरकारी नोकऱ्यांत कोंकणी सक्तीची जावपाक जाय, तरच कोंकणी समाज म्हणून आमचें अस्तित्व राखून उरतलें. सरकार खंयच्याय पक्षाचें आसूं, आमची अस्मिताय आनी आमचें अस्तित्व राखपाचो वावर एखाद्रें सरकार करता आसत जाल्यार आमी ताका आदार करपाक जाय. कोंकणी शिक्षण ही आमची अस्मिताय आनी अस्तित्व राखपाचें फुडलें मिशन. आयज आमी सगळ्यांनी ह्या मिशनांत वांटेकार जावपाची गरज आसा. आयज कोंकणीच्या विरोधात जे कोण वावुरतात तांकां आमी भोगसूचें. कारण जेजूक खुरसार मारूंक व्हरतना जेजूनच म्हणिल्लें ते कितें करतात तें तांकां खबर ना. तांकां माफ करात. आमी बी तांकां माफ करुया. जे कोण कोंकणीक नकलामी करतात तांकां आमी आयजूय समजून घेवपाची गरज आसा. कारण हो तांच्या अस्तित्वाचो प्रस्न, अस्मितायेचो न्हय. ज्यो ज्यो अकादमी गोंयांत घडल्यात त्यो सगळ्यो सरकारी पयशांचेर चलतात. आयज तर जर तांणी आवाज केलो ना जाल्यार तांकां मुखावेल्या काळात भिरांत आसा म्हणून ह्यो नकलामी. रोमी लिपयेंत साहित्याचो उणाव येवपाक लागला तेन्ना म्हाका दिसता बऱ्या आनी दर्जेदार रोमींतल्या साहित्याचेर लिपयांतर करपाचो वावर कोंकणी अकादमीक दिवचो आनी ते खातीर खासा लिपयांतर करपाक एक स्वतंत्र विभाग सुरू करचो. काल उक्तावणाच्या सुवाळ्यात अध्यक्ष फादर मावजिनान हो स्वतंत्र विभाग साहित्य परिशदेन करचो अशें मागलां. आमी सगळे कोंकणी म्हणून केन्ना एकठांय येतले? अजुनूय आमचे मदीं झगडपाचे दीस सोंपूंक ना. आयजूय आमचे मदीं झगडी झुजां लागप म्हणल्यार आमी त्या असंस्कृतपणाक आनी अडाणीपणाक सोडपाक तयार नात अशेंच जालें ना. दुही माजोवन आनी धोशी घालून कोणाचेंच बरें जायना. आयज आमी सगळे एकठांय जावया आनी गोंयच्या तशेंच पर्यायान भारत राष्ट्राच्या उदरगतीक हातभार लावया. आमची एकी ही अस्मिताय आनी अस्तित्व राखपाचो कळस जावचो. खरें म्हणल्यार लिपयांचो वाद आमी केन्ना मुखून मारला. कोंकणी हीच आमची भास मानून सगळे जाण एकठांय उरचे ह्या शुद्ध हेतान लिपयांचो वाद कुशीन दवरून देवनागरी लिपी ही तिची मुळावी आनी भारतीय लिपी जाल्ल्यान ती सगळ्या थरांचेर आपणायल्या. आमची अस्मिताय ही देवनागरी लिपयेंत आसा आनी आमच्या अस्तित्वाची राखण तर फकत कोंकणीच आसा. आमची भुरगीं आयज शाळांनी कोंकणी विशय घेवन देवनागरी शिकतात. ते खातीर तांकां हिंदी बरोवप सोंपें जाता. कोंकणीक दुसरी नकलामी जाता ती मराठीच्या आमच्याच भावा कडल्यान. फाटल्या दिसांनी ज्ञानपीठकार भाई मावजो हांच्या एका वक्तव्यान गोंयभर बोवाळ जालो. मराठी ही गोंयची राजभास न्हय तर ती सहभास हे तेन्नाचे विधानसभेत मानून घेतलां. जरी गोंयचे जनगणने प्रमाण तिचो आंकडो दिसान दीस उणो जायत आसा तरी आयजूय तिका कोण आडमेळें हाडिना. हे भाशे संबंदान म्हणजे मराठी भाशे संबंदान 1991, 2001 आनी 2011चे जनगणनेंतले भाशीक आंकडे पळयल्यार तुमकां अजाप जातलें. 1991 कोंकणी आपली आवयभास म्हणून नोंद करपी लोकांचो आंकडो आसलो 6,02,626. मराठी आपली आवयभास म्हणून नोंद करपी लोकांचो आंकडो आसलो 3,90,270. जाल्यार 2001 कोंकणीचो हो आंकडो 6,02,626 वयल्यान पावलो 7,69,888 आनी मराठीचो आंकडो 3,90,270 वयल्यान पावलो 3,04,208 आनी अजापाची गजाल म्हणल्यार 2011चे जनगणनेत कोंकणीचो आंकडो 7,69,888 वयल्यान पावलो 9,64,305 आनी मराठीचो आंकडो 3,04,208 वयल्यान पावलो 1,58,787. 2021ची जनगणना कोरोनाचे महामारी खातीर जाली ना. 21ची जनगणना जाल्ली जाल्यार कोंकणीचो आंकडो नक्कीच 12 लाखा मेरेन पावला आसतलो आनी मराठीचो 1.5 लाखा वयल्यान 75,000 पावला आसूं येता म्हणपाक रजाव आसा. असोच दर जनगणने प्रमाण कोंकणीचो आंकडो वाडटो आनी मराठीचो आंकडो देंवत गेलो जाल्यार केन्ना तरी सरकार मराठीचो सहभाशेचोय दर्जो काडून उडोवंक शकता. ते खातीर आमकांय चिंता आसा. मराठीच्या कार्यकर्त्याक हो दिसान दीस देंवपी आंकडो नक्कीच सतयता. म्हणून तर तांकां मराठी खबरापत्रां कितलीं खपतात ताचो चाटे पावलाक दाखलो दिवचो पडटा.
ही छापील माध्यमाची उदाहरणां दिता आसतनाच गोंयची इलेक्ट्रॉनीक माध्यमां जी सर्रास कोंकणींतल्यान चलतात तांचो उल्लेख करपाचो ते सोयीस्करपणान टाळटात. जेन्ना भाई मावज्यान एकूच वाक्य उलयलें तेन्ना दिसान दीस अल्पसंख्यांक जावपी मराठीच्या लोकांनी भाई आड, ज्ञानपीठ आड आनी कोंकणी आड वक्तव्यां केलीं. पूण सगळो कोंकणी समाज मात तांच्या संस्था सयत कित्याक निद्रावस्थेत वा शवासनात गेलो तें कळपाक मार्ग ना. कोंकणी आड, भाई आड आनी ज्ञानपीठा आड उलयतल्यान जे कोणें एक कोंकणी संस्थेन वा कांय हाताच्या बोटार मेजपा इतल्या लोकांक सोडल्यार कोणेंच तांचो एकाद्रें पत्रक काडून निशेधूय केलो ना. आयज हें भाई आड जालां, फाल्यां आनीक कोणाय आडूय जावं येता. आयज आमी संघर्शाक भिवपाक लागल्यात काय कितें? काय परतूनय आमच्या विचारां मदीं असंवेदनशीलताय आड येता? हीच काय ती आमची अस्मिताय, वेगळी वळख आनी आमचें अस्तित्व राखपाची वेगळी तरा? साहित्य अकादमीचेर बहिश्कार घालपाच्यो गजाली करप सोंपें, पूण आमचे कोंकणी आड कोण तरी बरयता, उलयता जाल्यार हे लोक वगी कित्याक रावतात? म्हणजे ह्या लोकांक कोंकणी ही भास म्हणून मेल्यार जाता, पूण हांची लिपी मात उरूंक जाय हो कसलो तर्क? हाचे वयल्यान हांचे भाशे वयलें आनी पर्यायान लिपी वयलें प्रेम हें कितलें बेगडी आनी कितलें उखलाप हें कळटा. आयज आमी नवे घटक घडोवपी खुबशे शिक्षक, साहित्यीक, विचारवंत आनी बुद्धिजिवी वर्गूच हातांत बेडयो आनी तोंडाक कुलपां ठोकून मने जावन रावल्यात. वो वर्गूच जर मोनो जालो जाल्यार कशें जातलें? एक काळ आसलो होच बुद्धिजिवी, विचारवंत, लेखक, शिक्षक रस्त्यार येवन मार खावन आपली अस्मिताय आनी अस्तित्व राखपा खातीर धडपडटालो. आयज तो काळ उरूंक ना. पूण निदान आतां त्यो हातांतल्यो बेडयो काडून शेवटून मारात, तोंडाक लायिल्ल्या कुलपांच्यो चाव्यो सोदात आनी तुमच्या तोंडाक मुक्त करात. एकाद्रो पुरस्कार तुमकां व्हड करिना जाल्यार तुमच्या विचारांनी एकाद्र्या पुरस्काराक उंचाय फावो जाता हें तुमच्या सारक्या बुद्धिजिवीक सांगप म्हणल्यार हांवें ल्हान तोंडांत मोठो घास घेवप जातलें. आमच्यो संवेदना दुयेंत पडल्यात, आयसीयूत पावल्यात जाल्यार आयज ह्या संवेदनांक व्हेंटिलेटर लावन प्राणवाय फुकपाची गरज उपरासल्या. संवेदना जितो जाल्या बगर आमकां फुडें वचपाक मेळचें ना. नाजाल्यार मुखार आमची अस्मिताय आनी आमचें अस्तित्व सोदपाकूच आमच्यो तकल्यो काबार जातल्यो. आतां आमची मुखावेली दिशा कितें ती पळोवया. फाटल्या दिसांनी घडिल्ल्या एकूण फाटभुंयेचेर अस्वस्थ जाल्ल्यान कांय समविचारी लोक अरविंद बाब भाटीकार हांच्या नेतृत्वा खाला 22 सप्टेंबर 2024 ह्या दिसा मडगांवांत एकठांय आयले. उदय बाब, भाई मावजो, फादर आतायत, पांडुरंग बाब नाडकर्णी, शिवदास बाब, चेतन बाब आचार्य, अनंत बाब अग्नी, रत्नबालाबाई दिवकार, महादेव नायक, राजन बाब शेटये, दिनेश बाब मणेरकार, रमेश बाब कोमरपंत, स्नेहलता भाटीकर बाय, दामोदर बाब घाणेकार, शैलाबाई मावजो, पार्वतीबाई नाडकर्णी, बादालूबाई डायस आनी हेर लोकांनी एक संस्था घडोवपाचें थारायलें. ते संस्थेचें नांव दवरलां कोंकणी राखणदार. हे संस्थेचो निमंत्रक म्हणून ह्याच म्हालगड्यांनी म्हजी निवड केल्या. हे संस्थेचें मुखेल काम आसा तें सरकाराक राजभास कायदो चालीक लावपाक आदार करप, राजपत्र कोंकणींतल्यान काडपा संबंदान सरकाराक आदार करप, वर्तमानपत्रांनी येवपी सगळ्यो सरकारी जायराती कोंकणींतल्यान छापपा खातीर सरकाराक आनी पर्यायान वर्तमानपत्राक आदार करप, बशीवयले तकटे, शाळेंतले तकटे, ग्रामपंचायतींतले तकटे, नगरपालिकांतले तकटे, ग्रामपंचायतींतल्या आनी नगरपालिकांतल्या बसकांची इतिवृत्तां देवनागरी कोंकणींतल्यान बरोवपा खातीर गरज त्या सरकारी आनी निमसरकारी संस्थांक आनी खात्यांक आदार करप अशीं जायतीं कामां आसात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां कोंकणी पत्रां आयल्यार सरकार कोंकणींतल्यान जापो दितलें म्हणून. पूण आमची तयारी आसा तर सरकाराक कोंकणींतल्यान पत्रां बरोवपाची? नाजाल्यार कोंकणी राखणदार हे संस्थे मार्फत लोकजागृती करून कोंकणींतल्यान पत्रां कशीं बरोवची ताचेर कार्यशाळा घेवं येता. कामां खूब आसात. ह्या संदर्भांत सरकारान हात फुडें केला जाल्यार आमी कोंकणी राजभास चालीक लावपाक सरकाराक हात दिवया. काल सांजवेळा जाल्ल्या शासन आनी लोकप्रशासनांत राजभाशेचें म्हत्व ह्या परिसंवादांत हाचेर सविस्तर विचार जाला. तेच परी हे खातीर एक दबाव गट तयार करपाची गजालूय आयल्या. 22 सप्टेंबराकूच कोंकणी राखणदार ह्या नांवान एक गडगंज असो दबाव गट तयार जाला परिसंवादांत आयिल्ल्या सगळ्या प्रस्नाक जापो दिवपाक. हो गट कार्यरत करपाचो आमचो हावेस आसा. कोंकणी राखणदार हे संस्थेचें काम मतदारसंघवार सुरू जालां. दर एका मतदारसंघात उण्यात उणे 10 लोक हे संस्थेक जोडचे अशी अपेक्षा आसा. चड आसल्यार कांयच लुकसाण ना, पूण ते चड करून कोंकणीचे निस्सीम भक्त आनी वावुरपी आसचे, चड करून तरणाटे आसचे. ते नदरेन आतां मेरेन 16 मतदारसंघांनी वावुरप्याक जोडपाचें काम पुराय जालां. अजून 24 मतदारसंघ उरल्यात. वावुरप्यांनी स्वताक आपापल्या मतदारसंघांनी जोडून घेवचे. फुडल्या एका म्हयन्या भितर उरिल्ले 24 मतदारसंघ पुराय जातले अशी आस्त आसा. 40 मतदारसंघ म्हणल्यार उण्यात उणे 400 लोक. ते मुळाव्या थरार एकठांय हाडप, त्या लोकांक मुळाव्या थरार एकठांय हाडप ही मोख आसा. मागीर आमचे कडेन घट्ट अशी 400 वावुरप्यांचें मनीसबळ तयार जातलें. ही संस्था कसलेच तरेचो संघर्श करपाक घडोवंक ना, जाल्यार कोंकणीच्या वावराक आनी राजभास चालीक लावपाच्या सरकाराच्या यत्नाक हातभार लावपा खातीर घडयल्या. मुखावेल्या काळात कोंकणी अस्मिताय आनी कोंकणी मनशाचें अस्तित्व राखपा खातीर ही संस्था मुखावेली दिशा थारायतली. चलात, आमचें पयलें काम धर्माविरयत, जातीविरयत घडयिल्ले
कोंकणी राखणदारी संस्थे खाला एकठांय येवपाचें आसा. ही मुखावेली दिशा सफळ जावची अशी आस्त बाळगितां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगा हे ऑडिटोरियमाची सर्व कोंकणी मोग्यांक म्हगे नमस्कार. आयचे विशय म्हळ्यार कोंकणी अस्मिताय आनी अस्तित्वाचे प्रश्न. हे प्रश्नांत म्हाका हे मंचार आपयोवचे वेळार म्हगे अस्तित्व पेल्यान गेलें. म्हगे अस्तित्व म्हगे नांव आसा. ते नॉर्मल जावचें मालवणाम चोंकेले प्रोग्राम म्हाका चंद्रबाबू नायडू म्हणून म्हाका फस्ट इन्वायट केलेले. जाल्यार हांव आनी म्हगे अस्तित्व आपयो केलें म्हगे नांव चेंज करूंक प्लॅन करता हांव. चंद्रबाबू चेंज केल्यार मागीर नायडू येवची ना. हांव केरळा साकून येयला. आदि शंकराचार्य जन्मदेश. तशींच एक जाती एक धर्म एक देव मनशाक. धर्म खंयचोय असो मनुष्य बरें जावंक जाय अशें म्हणलेलें श्रीनारायण गुरू जन्मदेश. हे गांवांत आमी कोंकणी लोक येवन पावले तांकां. आत्तां आमी केरळा म्हणटा तशें आमी पयशे व्हरून अशें म्हणटा तांकां पावचे वेळार केरळा नाशिल्लें. तांकां ट्रॅव्हल करून सांगे एक 6 गांव तशीं कोच्ची मलबार तिशे आशिल्ले. जाल्यार आमी केरळा जावचे आमी तांकां आसा आमी केरळाचे लोक अशें आमी कोंकणी. जाल्यार आमगे आयडेंटिटी नश्ट जावचे ते संदर्भ आसा. तितूंत एक संदर्भ आतां आज ऑक्टोबर 27 नोव्हेंबर 1 म्हणल्यार केरळा डे. केरळा फॉर्म जालें 1956 हे सगळे ट्रावनकोर कोचीन सगळे एक जावन केरळा स्टेट फॉर्म केल्ले दीस. त्या दिसाक स्कुलांत एक प्रतिज्ञा जावप आसा. मातृभाषा प्रतिज्ञा म्हणल्यार स्कुलांत अशी चेडवांकरां प्रतिज्ञा करतली मलयाळम എൻ്റെ മാതൃഭാഷയാണ് म्हणून. तितू अल्पसंख्यक जावन अशी कोंकणी लोक आसतली, तमिळ आसतली. अल्पसंख्यक जावन केरळांत शिकचे चेडवां सगळे ती प्रतिज्ञा करतली मलयाळम എൻ്റെ മാതൃഭാഷയാണ് म्हणून. एक्चुअली ते एक अवेअरनेस तेंका जावंक जाय आशिल्ली. कोंकणी चेडवांय प्रतिज्ञा करतले मलयाळम എൻ്റെ മാതൃഭാഷയാണ്. अल्पसंख्यक लोक आसा कारण ते कुट्टा साकून आमी ते गिंत म्हणचे. थोडे चेडवां वळ तरी तिंका तेंगे मातृभाषा खंयची म्हणलें तरी चेडवांक तरी मलयाळम म्हणल्यार टिचरान शिकयलें तें आतां शेरी. टिचरान सांगिल्लें तें मलयाळम എൻ്റെ മാതൃഭാഷയാണ്. थोडें तें कुट्टांत बसून तरी तेंका एक आयडेंटिटी नश्ट जाता आसा. कोंकणी जावो वेगळे खंयचे जावो ती प्रतिज्ञा करता जाता हांव मलयाळी जाल्यार हांव म्हगे मातृभाषा मलयाळम. ते एक तिशींच वेगळ्या गांवांत आसतलें तिशींच जावचें बरो. आतां कन्नड लोक तांकां शिकचे आसता केरळांत. ती बी प्रतिज्ञा हे नोव्हेंबर 1 डे कशें करतरी तिचे साहर्य आसा. तशींच विद्यारंभ विजयदशमी दीस सुद्दां आमी तांकां विद्या आरंभ एक सनय चेडूं जातरी ते बुरेवंक आराम दिता. ते विद्यारंभा दीस केल्यार चांग तांकां उडपी नाल्यार कर्नाटकांत तशें ते देवळांत येवप आसा मुगांबिका. तशेंच सगळे देवळांत ते चोंक येवप आसा विद्यारंभ. अशें विद्यारंभांत बुरे तरी मातृभाषा न्ही बुरेवप तांकां तर रिजनल लँग्वेज तो बुरेवप. आमगे देवस्थानांत गेल्यार ते बुरे तरी मलयाळम आसतलें हरिश्री गणपतये नमः म्हणून. थोडें ते सांगता ते प्रारंभ चांग जाल्यार सुरवात चांग जाल्यार अर्दे भागे विजय जाले म्हणून सांगचें म्हाका. आमी सुरवात एक्चुली ते चांग जायनाशिल्ली. थोडी केरळा कोंकणी अकादमी तशी एक नवे एक चेंज जालें मातृभाशांत विद्यारंभ करता म्हणून. हे वेगळे हे गोंयच्या गांवांत अशे प्रश्न कांय आसची ना. हे हांव सांगी म्हगे गांवांत म्हगे दृश्टीर पळयलें म्हगे श्रद्धेर अशी काही हांव सांगता. थोडे आमी केरळा कोंकणी अकादमी ते एक इव्हेंट ऑर्गनायज केलेले विजयदशमी दिसू मातृभाषेल विद्यारंभ. मातृभाषेन तूं विद्या आरंभीची करता म्हणलें. मागीर हे स्कुलांत शिकयता
काही रे आमकां 2 स्कुलान शिकयता आसा तांकां टेक्स्ट बूक गव्हर्मेंटान प्रिंट केल्लो आशिल्लो 5th स्टँडर्ड अशें तें बूक भायर येयली ना आतां एक 7-8 वर्सां जाल्ले ते टेक्स्ट बूक 5th स्टँडर्ड टेक्स्ट बूक भायर येयली ना आमकां ते भायर येयली ते म्हळ्यार एक कोंकणी स्कुलान दिल्यार कोंकणीक शत्रू कोंकणी जाता म्हळ्यार संस्कृत शिकचे चोरडुवां ती कोंकणी शिकूं आरांबिल्यार संस्कृत टीचर जाले ಜೋಲಿ ಹೊತ್ತೇಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಜೋಲಿ ಹೊತ್ತೇಲಿ ತೋಲಿ टीचर्सा भागात टीचर्सला प्रमोट करचे ना तुम्ही कोंकणी शिकाय हांगसर तुम्हाला तेंका संस्कृत जोली आस केल्या तेंक फॉर देअर जॉब प्रोटेक्शन मागीर अकाडमी आतां कोणें जिखलें जाल्यार कोणें चायेक विन केर येयले जाल्यार ते हेगे आमगे आळो आतां गोंयांत आतां मलयाळी आसा जाल्यार सांगतले तेका मिडिया एक आसा स्पोर्ट्सान तूं नाल्यार ऑलिंपिक्स ते पण येयल्यार ते आमगे गांवकारी नाल्यार आमगे आळो जिखलेले आळो सगळे आमगे आळो म्हणून सांगतले तशी एक आमगे तांकां तर आमी अवेरनस दिवप आसा मिडियाक जाल्यार ती समजावची नाशिल्ली थोडे तशी एक आसा एक मिस्टर युनिवर्स इंडियास वन अँड ओनली मिस्टर युनिवर्स मिस्टर चित्रेश नडेशन म्हणून एकलो आसा तेका इंडियान फस्ट एक मिस्टर युनिवर्स टायटल मेळ्ळेलें ते वेळार आमी पर्पजफुली इन्वॉल्व केल्ले आशिल्ले मिडियाक एक अवेरनस दिल्ले आशिल्ले एक्चुअली मलयाळी म्हणून बरयचे ते आमगे अस्तित्व ते वता आसा एक्चुअली केरलायट सांगलें ओके रायट मलयाळी म्हणून सांगल्यार ते आमकां मेळचे कडेचे आमगे आळ आसी तेका ती व्हरचेक येता मागीर इंतू अस्तित्वा प्रश्नांत वेगळे सांगता आतां आमी हांगे विचार हांगा मुखार दवरले 2 फ्लेक्स बोर्ड आसा फ्लेक्स बोर्ड आमगे कुटांत अशी लोक म्हाका केल्ली घेताली ते आमकां वाचूंक जायना म्हणून आसा इंग्लीश आतां हेंत बरयलें आसा ऑल इंडिया कोंकणी परिशद म्हणून तांकां मुखार बुरे दवरले आसा आमकां कांय वाचूंक जायना ते कितशे वाचचे साधन तो ते लिंक जागे हांव सांगलें हें रोमी लिपीता जाल्यार वाचूंच्यो त्या कितशे वाचून तांकां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे म्हणून चामट वाचूंक जायना ते साधन सेवे अर्थ जाल्यार तोळी म्हाका एक पोरणे गीत तांकां उडे कुडके घाताले कोंकणी भाशे उलयप कित्या इंग्लीश उलयता कोंकणी भाश कोंकणांत लंडनांत मर्जी चलयता अशें गीत हांव आयकिल्लें आशिल्लें तो तें गीत म्हाका उडगासयलें कोंकणी भाशे बुरयप कित्याक रोमीन बुरयता कोंकणांत पोर्तुगालांत मर्जी चलयता ते कोंकणी भाशेक ते देवनागरी लिपीन बरयल्यार तेचे करेक्ट अर्थ जातलो ते आतां ते तुमकां दिसना तुमकां आतां वेगळे एक इन्सिडंट सांगिना आतां केरळांत परिशदे लोक टूर मारसना तांकां एक बूक बरयल्लें आसा कुडुंबी रामायण म्हणून सांगून ते मलयाळ लिपीन बरयल्लें आशिल्लें ते बूक प्रसंत केल्ले പക്ഷേ मगल्यान मागीर ते बूक रिटर्न दिल्ले तेंकां अशें म्हळ्यार हें वाचूंक जावची ना तोळी एक युनिवर्सल एक्सेप्टन्स आसा देवनागरी कित्याक तोळी ते आमगे अस्तित्व प्रश्न आसता देवनागरी आसल्यार देवनागरी एक्सेप्ट केले आसा मागीर दुसरे वेगवेगळे ते आमगे अस्तित्व पेल्ल्यान घालची एक परिशद नाल्यार हेजे लिडर्स मुखार येवंक पावना म्हूण एक विनंती लगी हे दवरता तशींच साक्षरता यत्न म्हणून आशिल्ले ഏറ്റവും साक्षरता स्टेट केरळा तर तांकां साक्षरता यत्न ओल्ड एजाक प्राय आशिल्ल्या आळकारा क्लास एक दिवन तांकां भास बरोवंक शिकेवंक वाचूंक सगळे शिकेवचे एक प्रयत्न आशिल्लो साक्षरता यत्न तर तशी एक साक्षरता यत्न कोंकणी भास आतां मडगड्याक जावो आतां देवनागरी शिकेवंक जावो तशी एक साक्षरता यत्न लागीं केल्ल्यार तें एक परिहार जावन म्हाका दिसता तें पण एक प्रोविशन आसल्यार तें एक चांग जातलें म्हणून अशें हें लागीं मुखार दवरून हांव म्हगे 2 उतरां दिता धन्यवाद ह्या वेदीर आशिल्ले मानेस्त आनी म्हागेल मुखार आशिल्ले तुमी सगळे मानेस्त हांव संदेश बांदेकर तुमकां परत एक फावटी नमस्कार करता 85 वर्सां फाटीं आमगेल्या कोंकणी गांवांत आमगेली कोंकणी अस्मिता जागोवंक
आनी आमी कोंकणी म्हण ही आमगेली ओळख निर्माण करूंक आमी मुखार सन्न एक भाशा, एक लिपी, एक समाज हो आवेस घेवन परिशदेची स्थापना केल्ली. तशें स्वर्गीय महादेव मंजुनाथ शानबाग हेमी मूळ कुमटा गांवाचे. थंय बी कोंकणी लोक उलोवचे आसात, तर तेमी थंय तेमगेल्या गांवांत ही परिशद स्थापन केली ना हो प्रश्न म्हाका सदांच पडतयला. मागीर दिसता हो आमगेलो कारवार वाठार पळोवंक गेल्यार त्या वेळार आनी आतां पर्यंत तेगेली ओळख ही कोंकणीच आसा. पयलीं मुंबय प्रांत, मागीर मैसूर राज्य आनी आतां कर्नाटक राज्य. तरी आपली ओळख, आपली अस्मिता कोंकणी हें आज पर्यंत शाबूत आसा. आमगेल्या वाठारांत आज बी लोकाली भास कोंकणीच आसा. आपले वेव्हार दुसरे लोकां कडेन संपर्क करची भास कोंकणी, धार्मीक वेव्हार करची भास मराठी आनी संस्कृत. मुखार वचून जे क्रिश्चन भाव आसात तेमगेली धार्मीक भास सुद्दां कोंकणीच. एक म्हायती नमूद करूंक सोदता जे आमचे नवीन पिळगेक कमी प्रमाणांत खबर आसा. ही परिशद स्थापन जावचे पयलीं 1935 वर्सा मुंबय साहित्य संघान ही कोंकणी पुस्तक प्रकाशन करून त्या वेळार कोंकणी साहित्यात भर घातिल्लें. हे सांगचो उद्देश इतलो की ज्या वेळार कोंकणी फक्त बोलीभाशा म्हणटाली तेन्ना ते देवनागरी कोंकणी पुस्तक आमगेल्या वाठारांतल्या लोकांनी प्रसिद्ध केल्लें. आमगेली अस्मिता, आमगेली संस्कृती कोंकणी म्हणतली. ह्या पुस्तकाचें नांव हो. आमगेली कोंकणी अस्मिता म्हणटाना आमगेल्या वाठारांत प्रत्येक घरा कणकणी, प्रत्येक समाजा कणकणी. इतलें कित्याक जे मूळ कन्नड भाशीक समाज आसा तेमी बी आमगेली कोंकणी अस्मिता, कोंकणी संस्कृती जपून दवरिल्ली आसा. सकाळीं उठली तशें ते रात्री न्हिदे पर्यंत आनी जल्मा पासून मरणा पर्यंत प्रत्येक गोश्टींत कोंकणी अस्मिता सांबाळून दवरिल्ली आसा. मुखार वचून आमगेल्या कारवारचो मौखीक लोकवेद सुद्दां कोंकणींतच आसा. धालो, फुगडी, गायन काणी, फुगड्या मांड, घुमटा फाक, शिगम्या गितां, शिगम्या खेळ, ओवी, लग्न गितां, शेतांतलीं गितां सगळेंच कोंकणी. आमगेली कोंकणी अस्मिता राखचें काम जास्त करून बायलांनी बी केलां आनी करते आसात. दिवजा, हातारे, विविध प्रकारची फुगडी किंवा नाच ह्या प्रकारान सांबाळून दवरिल्ले आसा. आमगेली जेवणाची पद्दत हें सुद्दां आमगेली कोंकणी अस्मिताची ओळख जावन आसा. परिशद स्थापन जाल्ल्या 8 वर्सांत भारत स्वतंत्र जालो. नंतर भाशावान प्रांतरचना जाली. नंतर मुखार कोंकणीचें मूळ पीठ गोंय स्वतंत्र जालें खरें, पूण अस्सल कोंकणी वाठार भायरूच उरलो. 1985च्यान कन्नड सक्ती सुरू जाली आनी एकाही कोंकणी भाशेक लागीं आशिल्ल्या मराठी भाशेची शाळा हळू बंद पडूं लागली. हांगात आमगेल्या अस्मितायेचेर हावळ येयली अशें म्हाका दिसता. तरी सगळें हे एक वातीन घडलें ना, तरी हें तितलेंच खरें. तोपर्यंत कोंकणीक राष्ट्रमान्यताय बी मेळिल्ली नाशिल्ली. मुळात कोंकणी मनीस खंयी एकरूप जाता. जे लोक ज्या वेळार गोंय सोडून दक्षिणेक गेले थंय तेमी त्या वाठारांतली भास, तांची अस्मिताय तेमी आपणायली. कारवार वाठार मुळातच कोंकणी अस्मिताय आशिल्लो वाठार. जे कन्नड भाशीक आसा तेमी सुद्दां आमगेल्या अस्मितायेंत एकरूप जाल्ले आसा. कांय आतां सोशल मिडिया वाले बुदवंत अशें भासयतात की हांगा कोंकणी अस्मिता, कोंकणी संस्कृती ना म्हूण. तरी नंतरच्या काळात कर्नाटक सरकारान कोंकणी साहित्य अकादमी स्थापन केली कोंकणीची उदरगत आनी अस्मिताय सांबाळून दवरचे साठी. आमगेल कोंकणीत एक म्हण आसा की उजव्या हातीन दिवचें आनी दावे हातीन घेवचें. अशीच कितें परिस्थिती अकादमीन निर्माण केल्ली आसा. जावं कर्नाटक सरकारान तेमी कोंकणीची लिपी कन्नडच दवरला. मुखार वचून अकादमीचे सगळेच वेव्हार कन्नडांत जाता. पूण कन्नडा बरोबर देवनागरीत दिल्यार परिशद स्थापन केल्लो उद्देश सफल जाता आशिल्लो. आज कोंकणी शिक्षणाची सोय कर्नाटक सरकारान केला, पूण खेदान सांगचें पडटा तालुक्यांत फक्त एकच शाळा कोंकणी विशय शिकयता. तरी 6वी ते 10वी पर्यंत थोडीफार देवनागरीत कोंकणी शिकता ही समाधानाची गजाल. तर कोंकणीचो शिक्षक वर्ग कर्नाटक सरकार नेमणूक करना. मंगळूरचें विश्व कोंकणी केंद्र ह्या कामाक मदत करता. फाल्यांची अस्मिता आज सांबाळून दवरल्यार ती उरतली जाल्यार कोंकणी शिक्षण गरजेचें आसा. आमगेल मदीं एक गैरसमज आसा की आमकां कोंकणी उलोवंक कळटा न्ही, तर कोंकणी शिक्षण आनी कित्याक जाय. एक भास उलोवची बरा, लिखाणांत उरल्यार ती जिवंत रावूं शकता न्ही. आज जी शाळेंत परा देवनागरी कोंकणी शिकता तेमकां एक वाटेन दडपण बी येता की देवनागरी सोडून कन्नड लिपीक शिका म्हूण. आतां
कर्नाटक सरकारान आपले भाशा धोरण अधिक कडक केला तेजो त्या कारणार इतर भाशे बरोबर कोंकणी भाशेक कोंकणी अस्मितायेक एक प्रकारचो धोको निर्माण जाला. आमकां राज्य भाशे विशीं कसलेंच वायटपण ना, पूण आमकां आमगेली भाशा, आमगेली संस्कृती, आमगेली अस्मिता टिकोवन दवरूंक मेळूं जाय. कारण कोंकणी ही आमगेली वळख हे कारण जालें मुखार वचून आज पयलींची अस्मिता टिकोवन दवरिल्ली पिळगी पडद्यार गेली. नवीन पिळगी भास सांबाळ आसा तरी आपणाली खंयची अस्मिता ह्या चक्रव्युहात पडील आसा. तरी सोशल मिडिया ह्या माध्यमांतल्यान कारवारची कोंकणी अस्मिताय सांबाळून दवरचें काम करते आसा. आज बऱ्योच चलयो गोंयच्यान लग्न करून कारवारांत गेल्ल्यो आसा. तेमी आपले कोंकणी लोकवेदांतल्यान आपले परीन आपली अस्मिता टिकोवन दवरूंक धडपडटे आसात. कारवारात कोंकणी संघ संस्था आसा तेमी आपले परीन कोंकणी अस्मिताय जपून दवरचें काम करता. तरी आतां नवी पिळगी कोंकणी नाटकाच्या रुपान हौशी कोंकणी रंगभुमी वयल्यान आमगेली कोंकणी अस्मिताय टिकोवन दवरचें काम करता. आज इतर भाशेचे दडपण कोंकणी भाशेचेर पडले तरी कोंकणी लोक आपली भाशा, अस्मिता, संस्कृती जपचें काम करते आसा. ज्या वेळार कोंकणी बोर्डाक काळी लायलें तेन्ना लोक एकदम तुटून पडिल्ले पळोवंक मेळ्ळे. आपल्या हक्कासाठी, आपल्या अस्मितेसाठी आज लोक रस्त्यार उतरते आसात. तेका फक्त कारण की आमकां आमगेली भाशा आनी अस्मिता जपचो अधिकार आमकां भारतीय संविधानान दिला. आज अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन म्हाका मागेले विचार तुमगेले वरां मांडूंक वेळ दिल्या बद्दल देव बरें करूं. हांव कोंकणी, मागेली अस्मिता कोंकणी, जय कोंकणी, देव बरें. कृष्णदेव घोडे म्हाका लिमणो धाडला आसतलो इलो वदीक वलोय वो बेगीन काबार कर म्हणून दोनीचे भितर एक. सो हांव गोंयच्या कोंकणीच्या अस्मितायेचे प्रॉब्लम आनीक हे फुडें कितें हेजे भितर उलयता आसतना केन्ना थांबयतले ते नकळो जावन बराबर अस्मितायेची खबर सांगून ताच्या बराबर वे फॉरवर्ड सांगत रावतलो. हांवें व्हडलें पेपर प्रेजेंटेशन कांय केलें ना. इट इज स्क्रिबलिंग पॅड. आनीक जे आयच्या दिसाचे वो हे दिसांनी गोंया कसले जें कितें जें भायर घडटा वो खूंय आमकां दुबाव आहा. आमी दर वर्साक 2 पावलां फुडें मारलीं जाल्यार एक फावल फाटीं घेवपाक कोण तरी वावुरता. पूण जे मेरेन कोणाची ती भावना आसात तेंची अस्मिताय आसा, जे मेरेन तेंचें मन बरें आहा. आमचे खातीर तें वायट जायत पूण तांच्या मनांतल्यान तेंचें मागप तेंकां दिसता ते प्रमाणें तें सारकें आहा अशें म्हूण ते मागता जाल्यार जेजून सांगलां तेच भाशेन ते नोकळो कितें करता म्हणटा ते भाशेन. कित्याक गांधी लिडर जालो आनी तेजो एक हेतू आशिल्लो, एक मार्ग स्वतंत्र इंडिया आमच्या हातींत दिवचें, बस. मागीर तो कळीक. हिंगा कितें आहा, ज्यो वस्तू घडटात तातूंतल्यान एक मार्ग तयार जाता आनी आमी हिंगा अस्मिताय घडोवन कोंकणी मुखार व्हरपाची वस्तू तयार करूंक सोदतात. तांच्या बराबर आमी बी खंय कमी बी पडटात तांकां ऑल द टायम वॉर्म दवरपाक, तें मान्य आसा. तातूंत मदें कोण तरी एक आपलें नवें रोड मॅप घेवन येता जातून फुडाराक येवची इलेक्शनांत खंय आपण फीट जातलो तो हे लोकांनी ओळखून घेवपाची गरज आसा. सो हांव सांगूंक कितें सोदतां, दर एका मनशाक 2 धर्म आसा. 2. एक धर्म आपलो जो दिल्लो, जो हांव क्रिस्तांव, आय एम प्राऊड टू बी कॅथलीक, हॅपी टू बी कॅथलीक, आनी एकदम खूश हांव कॅथलीक म्हणून. आनी म्हाका दिसता म्हजो धर्म सगळ्यां परस व्हड अशें न्हू, पूण जे धर्मांत हांव आहा तीच म्हजी अस्मिताय आनी तीच म्हजें एक धर्म. दुसरो धर्म म्हाका आहा जो हे मातयेचो, जे भाशेचो, जे हे कल्चराचो, जे लोकां बराबर हांव रावता तो, जे समाजाचो, जे गोंयचो, तो दुसरो धर्म. आतां कितें घेवन मुखार फुडें वचप, दर पावटी आपल्या धर्माच्या बराबर वयता आसतना धर्मूय एक अस्मिताय करप, भाशाय एक अस्मिताय करप, दोनूय एक करप. आनी तुमी लोकांनी जे म्हज्या धर्माचे न्हू तेमी तेंच करप,
पूण खूंय तरी आमी एक भाशेक आनी एक गांवाक एक जमनीक एक कल्चराक लागून एक जातले आनी तातूंतल्यान भास जातली आनी भाशेंतल्यान एकवट जातलो आनी एकवटांतल्यान रोड मॅप फुडें जातलो. हे कोण हांव धाकटे धाकटे कुडके तुमकां मातशे कित्याक कोणाकूच हें करनासतना कारण चड गोंयकार आयकुपी आशिल्ल्यान कांय वेळ म्हाका तुमचे सजमपाक कुस्तार जाल्ल्यान हांव फकत खात्रीत रावलो जें कितें उलोवपाक रिपिटेशन नाका तें करपाक. सो सगळ्यां परस ल्हान करपाक हांव कांय कुडके सांगता म्हणजे खूंय आमी चुकतात आनी खूंय बरे मनीस आसा ते. हांव चवथेक आसतना तेन्ना एकलो म्हजो शेजारी बारिनाक काम करता म्हूण ताका सुविधा मेळ्ळी ब्रिटीश नेवींत काम करता म्हूण आपल्या पुताक चवथेच्या पुताक घेवन ताचें नांव एल्वीस कार्वालो ताका घेवन तो आनी बाकीच्या भुरग्यांक 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक बायलेक घेवन तो स्कॉटलंडाक गेलो. ब्रिटीश नेवींत काम करतालो. कांय वर्सां एल्वीस परतलो ना गोंयांत. एक पावटी येयलो तेन्ना म्हणल्यार तुमी जाणा आसतले हिंगा फक्त एकूच मनविकासांतूच गायलीं जाल्यार भुरगीं जी दुसऱ्या वर्साक म्हणल्यार तुका हॅलो अंकल गूड मॉर्निंग म्हणटात. जाल्यार तो हो एल्वीस जेन्ना परतता म्हजो शेजारी नांव घेता मुद्दम कोणूय वळखता जाल्यार कारमनान आनीक कांय वर्सांनी 2000 ह्या वर्साक गोंयां मुरगांवां एक ब्रिटीश बोट घेवन आयलो. आयज नेटाचेर सोदतालो ह्या भाशणाक बोटीचें नांव घेवपाक पूण कांय न्हय. ही नेवल शीप घेवन एल्वीस घेवन येयलो जी सोंपलेले क्विनाचे परगांवी परमाणी. तो येद्दो व्हडलो ऑफिसर जालो. मुरगांवां ताका सगळीं गोंयचीं पत्रांनी हेरल्ड नेवीन गोमंताक सगळ्या पत्रकारांनी इंटरव्यू घेवपाक तयारी केली. आनी हांव एल्विसाक मेळपाक गेलो कित्याक तो ते राती ती बोट गोंयांत दोकाक ताका म्हणटात ते शोईंग ऑफ एक ब्रिटीश फ्लॅग नेवल फ्लॅग शोईंग ऑफ म्हणजे दुसऱ्या देशांत वचून एक रिलेशनशीप वाडोवपाक शोमॅनशीप अशी. आनी आमचे इंडियेचे नेवल ऑफिसर तांच्या बराबर जेवले ते हिंगा जेवले केले. ते राती एल्वीस म्हजे बराबर येयलो. एल्विसान पत्रकारांक सांगलें जे देशांत हांव ही बोट घेवन गेला हो म्हजो 7वो देश. हांव एल्वीस कार्वालो गांवान करमणचो साश्टींतलो. जे देशांत गेला थिंगा म्हाका मनीस हायर करचो पडलो कित्याक हांव इंग्लिशीन उलयतालो आनी आफ्रिकाच्या खांपऱ्यां खातीर आपल्याक तांकां तांचें ट्रान्सलेशन करपाक पयलेंच पेपर दिवचें पडटालें. सो म्हणल्यार आपण कांयच हाडना स्क्रिबलींग पॅड. तुमकां सगळ्यांक कोंकणी येता मरे म्हणलो. लॉज आमकां तितले 4 पत्रकारांनी हात वाडलो. तुवें कितें बरोवन हाडलां तें दी म्हणलो. तें आमी कितें करपाक जाय तें जाणा तूं फक्त उलय इंग्लिशीन. आतां म्हणलो ना पूण इंग्लिशीन उलोवपा येयलें ना. म्हजे कडेन क्विनीचें परमिशन आहा. तुका येता त्या दिसाक ती भाशा उलय. आनी एल्विसान चुकलो जाल्यार नेटाचेर कित्याक म्हाका फुटींग पण उलोवपाक नाका 2000 ह्या वर्साक नाजाल्यार 2001 वो 99 हांव चुकतां जाल्यार गोंयांत येयल्ली बोटीचेर एल्विसान प्रेस कॉन्फरन्स आख्खेंच साश्टीचे कोंकणी भाशेंतल्यान दिलें. एका ब्रिटीश ऑफिसरान आनी बाकीचे ऑफिसर फक्त तकली हालयताले. एका ब्रिटीश ऑफिसरान आख्खेंच प्रेस कॉन्फरन्स जशें आनी ताका आयकता आसतना म्हाका दिसलें हो एल्वीस बाणावलेचे वाठार सोडून केदनाच मडगांव पावोंक ना असो. कित्याक आयज हांव जी कोंकणी उलयतां तातूंत कांय उतरां जीं गोंयभर सजमता तशीं उलयतां. हांव घरा उलयतां ती कोंकणी उलयना. हांव मातशें सुदरलेली कोंकणी उलोवपाक प्रयत्न करता. पूण एल्वीस असो उलयलो जसो तो सारको बाणाले एडेर कसो उलयला तसो उलयलो. सो हो एल्वीस म्हाजो इश्ट कळ्ळें न्ही. सो हें क्लीप हांव जाता जाल्यार ताका धाडटलो. जाल्यार हे एल्विसा कडेन हांवें विचारलें हे भाशेच्या बद्दल तूं असो कसो उरलो. नो कनेक्शन वॉट्सॅप ना लँडलायनूच आसली फक्त. सदां म्हणलो सोद गोंयांत जेन्ना म्हजी ड्युटी सोंपताली तेन्ना म्हणलो आपूण शेमाय गोंयांत फोन करतालो. एक फोन ऑल्टरनेटीव डे एक फोन. आनी फोन म्हारग आशिल्लो तुमी जाणात ते काळार फोन म्हणल्यार म्हारग आशिल्लो तो. ते खातीर हे फोनाचेर मागीर म्हणलेलो आपण लास्टाक शेमायक
पासपोर्ट करून हिंगा हाडली, इंग्लंडाक हाडली आनी 2 म्हयन्या भितर जालें. आनी सद्दां म्हणून लागलो बापूय कडेन घरांत कोंकणी, तेजी बायल इंग्लीश. हो कुडको ही म्हजी अस्मिताय. दुसरें म्हजो इश्ट गांवान वेळ्ळेचो बिलबर्ड म्हणून, तेजी बायल आयरीश, तेजे चेडवाचें नांव बेला आनी हेर जीं आहा तीं गोंयकारां शेमाय थिंगा रावता. हांव विजिटाक गेलो. म्हणलें भुरग्यांक कोंकणी बी येता रे? ना म्हणून लागलो. पूण तेका कितें जाता तें चोय म्हणून लागलो. तें धाकटें आहा तें म्हणून लागलें म्हाका, हांव जेवता आसतना म्हाका म्हणून लागलें गीड भरपूर गीड बर. हांवें म्हणलें अरे हें कितें शिकयलां जाल्यार कितें शिकयलां? मागीर तेजी आयरीश आवय म्हणून लागली, आयरीश शेमाय आहा ती म्हणून लागली तो कामाकसून येता आनी तें धाकटें आहा तें इतलें सतायता, बगर म्हणल्यार जेवपाकूच सोदता, बाकीचें कांय पडोंक ना. देखून तो भितर सरता आसतना म्हणटा बॅग सायडीक उडयता आनी म्हणटा वय पाडपणाचें गीड. आतां तें फक्त जाणा गीड. मागीर तें म्हणलें बाय तें म्हणनाका, तें बरें न्हू, तो गेस्ट आमचो आनी तें न्हू. मागीर तें म्हाका सद्दां म्हणलें आय वील नॉट से गीड. सो हांव सांगपाक सोदतां कितें, एक फॅशन जालां आनी तें फॅशन म्हणल्यार आमचे लोक जे बाजारांत देखून मेळ्ळे जाल्यार, जे ह्या दिसांनी आमची अस्मिताय राखूंक भोंवता ते कितें करता, अरे मेक शुअर हे विरोध करपाक जाय परिशद, डोंट फॉरगेट यू हॅव टू मीट. ते वॉट्सॅपाचेर देखून इंग्लिशीन घालून हिंगा मेळया म्हूण सांगता, इंग्लिशीन सांगता ते. मागीर आनी कोण ह्या दिसांनी ते तेंचे बोलीक पडल्या तो लोक चुचरे बावड्यांचे, तेय म्हणटात या वी मस्ट गेट युनायटेड, दीस इज द लास्ट चान्स फॉर अस, वी मस्ट मेक आवर प्रेझन्स फेल्ट. अरे तें तरी झगडया मरे, एका बूध शिकोया म्हणया, तें तरी म्हणया मरे, तेंय ना. कळ्ळें न्हू. सांगपाचें म्हणल्यार हिंगा फादर मजीन आहा खंय तरी आसतलो. हांव केपें बोर्डिंगांत आहलो आनी जे बोर्डिंगांत हांव शिकलां तेच बोर्डिंग इस्कॉलांत एक कांय विरोधी जे भोंवता ते शिकल्या. थिंगा जो पाद्री आशिल्लो तो फादर एडवीन डिसोजा, तेणें नांव घेतलें सालिगांवकार म्हूण, फादर एडवीन सालिगांवकार. ताचो प्रभाव गडे म्हजेर पडला आसतलो. हे भुरगे सामके बरे शिकून मुखार पावले, हांव ड्रॉप आवट. आनी ते इतले बरे शिकले कित्याक तेंचो शिक्षक तुमी गोंयभर वळखतले, म्हजो न्हू, तांचो शिक्षक फादर जायम कोतो, जो फक्त कोंकणी आनी देवनागरी म्हणपी तो तांचो शिक्षक आनी म्हजो न्हू. आनी ते म्हजे कडेन जायना जालें देवनागरींतल्यान कोंकणी शिकपाक कित्याक हांव एक ट्रान्झीट मनीस आशिल्लो ते, आनी हे बरे मुखार पावले तेज्या आदाराक. सो ताचो प्रभाव तेंचेर पडलो, पॉलिटिकल पडलो, वो भाशा मुखार व्हरपाचो पडलो, वो अस्मिताय राखपाचो पडलो, वो घरा कडेन गेले जाल्यार कोणूय भितर सरलो जाल्यार, आयज तेंगेर गेल्लो जाल्यार टुंग बेल मारलें जाल्यार तेंचो कुत्रो भोगता जाल्यार, आनी तो कुत्रो ते लोकां कडेन, ते जाती कडेन कुत्रो तो तरी मातसो म्हणजे डोबरमॅन, जर्मन शेपर्ड तरी आसत, आनी तो तरी म्हाका भोगता, यो सेराफीन यो म्हाका कोंकणीन, आनी कुत्र्याक विल यू शट युअर माउथ, आनी ते घरांत आहा नात्रां आहा, भुरगीं आहा, कुत्र्याक तरूय तो कुत्रो भोगता. तेन्ना दार बंद केलें, हांव बल्कांत बसता, म्हाका भिरांत दिसता. ना तूं भिनाका, ही इज ओके, बगर ही इज ओके, म्हणजे कुत्रो ओके, तो कुत्रो शांत जालो. हय. आतां मागीर तो सांगता तो खंय तरी वचून उलयतलो, कित्याक ही इज ओके म्हणल्यार ताका दिसता आपूण तुजेर कितें तरी उलयता आनी तूं म्हजे कडेन उलयता म्हूण, तूं ताका सांग तूं कुत्र्या कडेन उलयता म्हूण. सो हांव कितें म्हणटा, पुर्तुगेजान व्हरोन ती कुजनांत म्हूण गायली. एजेंडा रायटली ऑर रॉंगली तांचे कडेन रोड मॅप आशिल्लें, ती कोंकणी बंद करपाक, चोराक पाकीट मारपाक जाय, ताका तूं चोर म्हणूं जायना, तेजो एजेंडा. सो आय रिस्पेक्ट द पुर्तुगेज एजेंडा. ती कुजनाक घालपाक जाय आसली, एटलिस्ट तेमी कुजनांत गायली, बंद करपाक जाय आसली, बंद केली.
एजेंडा फुडें व्हर. आतां हेंचो एजेंडा मल्टिपल. कुत्र्या कडेन इंग्लीश आनी आमचे कडेन कोंकणी. सो आतां कुत्रो ओड हांव ओड, हांव नकळो. सो हांव कितें म्हणटा, एकूच कंटिन्युएशन दवरपा जाय. आयडेंटिटी राखपाक म्हजें ताका सुचोवणी. एटलिस्ट जशें त्या भुरग्यान म्हाका गीड 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 म्हणलें, ते भाशेन कुत्र्या कडेन तरी कंटिन्यू करा, पूण नातरां फुडें कंटिन्यू करा. भुरग्यां फुडें कंटिन्यू करा, कंटिन्यू. कित्याक कुत्र्याक तरी कुत्र्या कडेन तरी कंटिन्यू केली, ती कुत्र्या कडच्यान इंग्लीश शिकतली आनी नातरां कडेन कोंकणी उलया. सो इंग्लीश जाग्यार पडली. कित्याक इंग्लीश इज ए नीड ऑफ ए आवर. इंग्लिशा शिवाय पर्याय ना. वी कॅनॉट बी फेनेटिक्स. इंग्लीश जाय आनी जाय 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 आनी जाय. इंग्लीश जाय. इंग्लिशा शिवाय पर्याय ना. अरे इतली सुविधा दिल्या, तांकां बाबड्यांक इस्कॉला ना. हे पळय, मरण हिंगा येता इतले डिस्टन्सीक, हांव फकत गोंयचें उलयतां, आमकां सगळें आहा. तूं रोमी बरय, तूं रोमी खातीर दालगाद कोंकणी एकेडेमी दिल्या, ती फुलय, पयशे घे, बरी जाग्यार घाल. म्हणटकच जे कोणाचे प्रॉब्लम आहा ती आयचें काबार जाता म्हणल्यार आमी एक रेजुलेशन घेवन कितेंय तरी करून जे बरोवपी साफर जाता, जे कोंकणी रोमी बरोवपी जे साफर जाता, पॉलिटिकल एजेंडाचे न्ही, बरोवपी साफर जाता, तांचे खातीर तेंची बुकां देवनागरीन करून आदार करून ताका आपलें थिंगा पावलें म्हूण जें आहा तें पावोवपा खातीर आमी काम करपाक जाय. सो एक प्रश्न सुटलो. दुसरो, इस्कॉलांनी रोमी घालया म्हणटा जाल्यार आमकां देवनागरीच घालून इस्कॉलांनी घालून कितलें काम करचें पडलें तें सगळे जाणकार आनी जाणटे जाणा. म्हजें ज्ञान कमी आहा म्हणटकच सगळे जाणा कितले बूक काडचे पडले, कितें करचें पडलें तें जाणा. आतां रोमी करूंक गेलें जाल्यार म्हाका एक चेडूं काम करता, हांव एक फोट मारना आनी ताजो घोव कॅन्सरान मेला अशें म्हूण तेजी जॉब आमी कंटिन्यू दवरलो. बट तेजें चेडूं आतां व्हडलें जालां म्हूण ताणें सोडला. आनी तेजें खूब म्हाजे इश्ट वळखता, म्हज्या हॉटेलांत इले जाल्यार. तेजें नांव अनिता आनी तें बार्देसचें. ताका फोन केलो आनी फोनाचेर फोन काडना. मागीर जायत्या वेळार ताणें म्हाका फोन परतिलो. म्हणलें कित्याक काडूं ना म्हणलें आत हें आसलें ताका लागून फोन काडूं मेळना पात्रांव. कितें जालें सांग. म्हणलें मातशें बेगीन हिंगा हॉटेला कडेन म्हाका काम आसलें कोणाचें पयशांचो वेव्हार. ना म्हणलें जाल्यार म्हाका मातशें लेट जाली. आपूण चेडवाक बरयतालें. वय चेडवाक बरयतालें. हांव म्हणलें बरयता तें बरोवप बंद कर आनी तूं फोन तरी घे न्हू. मागीर म्हाका कळ्ळें, म्हजे सासूमायन सांगतकूच चेडवाक बरयतालें म्हणल्यार शी वॉज फिडींग ताज्या भुरग्याक जेवण लायतालें. आतां ही रोमी तरी आमी इस्कॉलांत हाडली जाल्यार तेजेर आनेक सबीर करचें पडटलें. भुरग्याक जेवयतालें म्हणया वो बरयतालें घालया तें साश्टीची वो पेरनेची आनी वो कारवारची आनी हितूंत आमी 10 स्टेप परत वयतले. सो ती थिंगा सोडया. आमचे तेंचे बुकां खातीर कितें करपाक जाय तें करया हें सांगता हांव. आनी कनेक्ट करता आसतना तरी ते रेडिओ प्रोविजन वडोदच्या सेशनांत उलयलें ना, म्हाका उलोवपाक जाय आशिल्लें. रेडिओ करपाक जाता आनी इजी आहा. जशी प्रायवेट टॅलिविजन चॅनलां येयल्या तशी प्रायवेट रेडिओ करपाक इंडियन सरकारान टॅलिकमिशनान सुविधा दिल्या. आमी एक कोंकणी रेडिओ करया आनी इतले मायक्रो रेडिओ करपाक परमिशन आहा. तुवें रेडिओ साश्टी करपाक जाता, तुवें रेडिओ मारगांव करूंक जाता. रेंजीच माडगांवच, फक्त मारगांव. रेडिओची फ्रिक्वेन्सी सरकार दिता. तेजें ज्ञान म्हजें लिमिटेड आहा, हेजेर करचें. आयडेंटिटी, एक्झिस्टन्स आनी आमचो फुडार हे 3 गजालीचे फ्रेम हांवें घाल्ले इश्यू फ्रेम करता. प्रकाश नायक हांणी अस्तित्व आनी अस्मिताय इंटरकनेक्टेड म्हूण सांगलें. ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड. आमच्या संदेश बांदेकरांनी कन्नडाचे थ्रेट कर्नाटकांत तांकां आसा ते देखून कोंकणीचें जायना. आनी आमकां मलयाळमाचे मातृभाशा मलयाळमाचे रिजिस्टर करतात, स्क्रिप्ट असो इश्यू ना म्हणून हाणें सांगलें. आनी सेराफिनो कोतांचें इट इज कालें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तुमकां सगळ्यांक तें आयलां. आनी ताणें ब्युटिफूल एग्जाम्पल दिवन सांगलां, गीड म्हणचें सांगलां,
कुत्र्याच्या संगला, दिस ऑल बी रिमेंबर्ड टील एक आणि एक 5-10 परिशदे म्हणून. पूण बेजीक क्वेश्चन आमी खंयचे इश्यू एड्रेस करीचे जाल्यार अस्मिताय, अस्तित्व हे ताचें डेफिनिशन कितें म्हणून आमी पयलें, परिभाषा कितें, परिकल्पना कितें हें आमी पयलें मतीन घेवंक आसलें. ताचे वयर कोणीय तुमी येवनात म्हूण म्हाका दिसता. काल आमचे उद्घाटक जावन आयिल्ले गणेश देवी हांणी एक उतर सांगिल्लें आसा, कोंकणी मनीस मल्टीलिंग्वल म्हणून सांगिल्लें आसा. कोंकणी भाशा, कोंकणी मनीस ताची अस्मिताय मल्टिपल आयडेंटिटी, हे आमी इग्नोर करूंक जायना. मल्टिपल आयडेंटिटी खंय आसा ते इग्नोर करूंक जायना. हांव जर कर्नाटकांत आसा जाल्यार म्हाका एक कन्नडिगा म्हणली आयडेंटिटी आसा. हांव मँगलोरांत आसा जाल्यार म्हाका तुळनाडूचो म्हणली एक आयडेंटिटी आसा. ताच्या वयल्यान हांव कोंकणी मनुश्य म्हणल्यार ती मल्टिपल आयडेंटिटी. गोंयांत आसा जाल्यारय तशेंच, केरळांत आसा जाल्यार तशेंच, ते मल्टिपल आयडेंटिटी. आतां आयडेंटिटी क्रायसीस खंय येता. आतां चंद्रबाबू म्हणले कुडले एक पॉप्युलर फिगर आसा, तो स्लीप ऑफ टंग ताणें नायडू म्हणून सांगलें. थंय आयडेंटिटी क्रायसीस येवचें तशें. सो आमकां आतां हांव कर्नाटकांतूच आसा जाल्यार आय एम कन्नडिगा फर्स्ट. हांव कोंकणीच्या हाका लँडस्केपाक आयलो जाल्यार हांव कोंकणी मनीस. केरळांत आसाय जाल्यार तूं हांव मल्याळी. आतां गल्फाक गेल्यार थंय पुरा ताणें म्हणचे एकलो मल्याळी आनी एकल्या मल्याळी म्हणल्यार हें. हाका आमी मुखा वयल्या दिशाक कितें सोल्युशन कितें. सिमिलरली एक्झिस्टन्स कशें आसता, ऑल रिलीजन. आतां एक नॅरेटीव बिल्ड केल्लें आसा. कोणें बिल्ड केल्लें आसा म्हणून गुर्तना, हांव ताका केदाळय ओपोज करता. तें नॅरेटीव आमी डिकन्स्ट्रक्ट करचें म्हूण सांगता. कोंकणी भास हिंदू उलयता, मुस्लीम उलयता, क्रिश्चन उलयता, ते देखून ती सेक्युलर भास म्हणटा. सगळ्या हातूंत आमी आतां मलयाळम केरळांत सगळे उलयतात. हांगा कर्नाटकान कन्नडा सगळे उलयतात. अक्रॉस ऑल रिलीजन ते आमी सेक्युलर म्हणटात. सो दीज आर द कन्फ्युजन्स आमच्या अस्तित्वा खातीर, अस्मितायेच्या वाटेर येवचे कन्फ्युजन्स. वन इज रिजन, दट इज फर्स्ट आर रिजनाची गजाल. आमी पयलें हांगा म्हळ्यार एक आमी आर्टिकल समेत हांवें किटाळार पब्लीश केल्लें. आमी गोंयकार न्ही कोंकणी मनुश्य म्हणून प्रिफरन्स खंयचें, गोंयकार न्ही कोंकणी मनुश्य म्हणचें प्रिफरन्स जायचें, प्रायोरिटी जायचें. सो मल्टिपल आयडेंटिटी येतना क्रायसीस आमकां येता. त्या वेळार तुमी खंयचें चूज करतात. सेम आतां रिजन वायज आमी पळयतना हांव गोंयकार फस्ट, तो कन्नडिगा फस्ट, कर्नाटकाचो फस्ट, ताच्या उपरांत तो मलयाळी फस्ट, केरळायट फस्ट, महाराष्ट्रान गेल्यार मी मराठी. तो आयडेंटिटी हांगा प्रॉब्लेम जाता. ताका सोल्युशन कळलें, ताका मुखा वयल्या दिशा कळलें, तें दॅट इज इम्पॉर्टंट. एक आतां एक्झिस्टन्साची गजाल जातना एक्झिस्टन्सांत आतां तें आर म्हळ्यार पळय, एक आर इज रिजन वायज, सेकंड इज रिलीजन. ते एक नॅरेटीव आमी बिल्ड करून उरला. सगळ्या धर्माचे, सगळ्या रिलीजनाचे उलयतात म्हणल्या खातीर इट इज द मोस्ट सेक्युलर लँग्वेज म्हणून. मस्त नेगेटीव मिनींग आसा तशें ते. सगळ्या रिलीजन, सगळ्या स्टेटांत सगळ्या रिलीजनाचे सगळे भास उलयतात. तो सेक्युलर मागीर ते देखून बस्ती वामन शेळाय, विजनरी लायक बस्ती वामन शेळाय, ताणें ते बरो शब्द यूज करना, भाशाद्वारे भावैक्यता. सो थंय संवार्धता म्हणलें ना, भावैक्यता म्हणलो शब्द आसा. आमी भावांत ऐक्य जाता म्हणून. संवार्धता वेन स्पीक अबावट संवार्धता ते कोम संवार्धता, कम्युनल संवार्धता. सो एक्झिस्टन्साक आतां अशें एक्झिस्टन्स आमी म्हणटा म्हळ्यार ताच्या क्रायसिसाक वॉट इज
ये मुखावयल्या दिशाक आल्या ताका आमी थंय सोल्युशन सोदून काडचें 2 गजाल. सो अस्मिताय आनी अस्तित्व ह्या गजालींचे प्रॉब्लेम्स कितें, ताचें डेफिनेशन कितें आनी ताका सोल्युशन कितें म्हणून हें इम्पॉर्टंट आमकां. सो आमी मल्टिपल आयडेंटिटी आसतना आमची प्रायोरिटी कितें म्हणचें इम्पॉर्टंट तें आमी एड्रेस करूना. दॅट इज अ इम्पॉर्टंट इशू. हांव गोंयकार पयलोंगी, हांव कोंकणी मनीस पयलोंगी, हांव कन्नडिगा पयलोंगी, द सेम रिलिजनांत हांव हिंदू पयलोंगी, हांव क्रिस्तांव पयलोंगी. दीज आर ऑल हर्डल्स आमकां येवचे अस्मितायेंत आनी अस्तित्वान येवचें. सो ताच्या उपरांत सो 2 टायप्स ऑफ हे इनफायटींग म्हणटात पळय, 2 स्टेट्स. आतां गोंयांत कशें आसा, गोंयांत आयल्यार तुमी एक मराठी कडेन झगड पडचें पडटा, दुसरें इतल्यान देवनागरी आनी रोमील झगड पडचें पडटा. हाका वॉट इज द वे आवट? तुमी म्हळें कोंकणी राखण दळ म्हणून. इट जस्ट सावंड्स लायक कन्नड रक्षणा वेदिक. इट्स कायंड ऑफ मिलिटंट टायपाचें एप्रोच जाय की ऑर संधान करचें, कॉम्प्रोमायज करचें, या गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंटेशन दिवचें, लिगली आमी ताचें दोन करचें. हय. आतां काल दोन इतले सेशन्स जाते आसात, ऑलमोस्ट ताचें एक समारोपाक म्हणलें बरी हे सेशन आयलां. काल हांवें हाका राकेशाक आयकलें. आज आमचो सेराफिनो कोता कशें उलयलो तसो राकेशी फ्रॉम द हार्ट इज स्पोक. तो म्हणलो आमकां चेडवां मेळनात, आमी कोंकणी म्हणून आमी अल्टिमेटली वचून गुलबर्गा न्ही जाल्यार 3 अडीचे. सो जस्ट इमॅजिन द सिच्युएशन. कोंकणी मनशाच्या एक्झिस्टन्साचे, भास संस्कृती ते परत दुसरें येता, ताच्या मनशाच्या एक्झिस्टन्साचे क्वेश्चन आसा. आतां आमी मदर टंग म्हणटा. हांवें रिसंटली एक जोक आनी बरो आयकल्लो, वाय इट इज मदर टंग म्हणून. मदर टंग म्हळ्यार फादर्स आर नॉट अलाउड टू स्पीक एट होम, ओनली मदर स्पीक्स. दॅट इज द रिझन. मदर काले उलयता ते. आतां सी राकेशाचें एग्जाम्पल तुमी काण गेलें जाल्यार ताका सकलेशपुरांत कोंकणी उलोवचें चेडूंच मेळना जाल्यार, घरा कन्नडिगा चेडूं आयलें जाल्यार ते कन्नडा उलयत जाल्यार फाल्यां भुरगीं कन्नडांत शिकतले. मागीर पेट्या कडेन कन्नडा सांगाचे उलयतले पळय. हे बार कुत्रो. दीस वील बी सिच्युएशन. आमी हें कशें एड्रेस करचें? दीस इज द ग्रावंड रियालिटी अस्मिताय आनी अस्तित्वाचें. सो आतां दड केला म्हणटना दडांत वेदर द मिलिटंट एप्रोच ऑर वॉट कायंड ऑफ एप्रोच. आतां आमी कर्नाटकांत आसा म्हणटना कर्नाटकांत कन्नडा आनी हे आतां थंय बोर्ड आनी ब्लॅक केल्ले, ते डिफेस केल्ले थंय बोर्ड आनी ते गणीत आसूंक बरो. आतां एनदर थिंग, आमी शिक्षण जाय जे इस्कॉलांनी तें हें सगळें म्हणटा. ओके, फॅर इनफ. वॉट इज द ग्रावंड रियालिटी? मंगळूर युनिवर्सिटींत MA इन कोंकणी कोर्स सुरू केलो, PG कोर्स. मिनिमम 10 स्टुडंट्स. द नंबर रिचेस अराउंड 3, 4, 5. सो कोंकणी शिकोवंक भुरगीं ना. युनिवर्सिटी VC म्हणटा इफ PGक एडमिशन 10 पक्षी चड ना जाल्यार कोर्स बंद करता. सो कोंकणी शाळा कोणा खातीर? दीज आर द बेजीक क्वेश्चन्स टू बी एड्रेस्ड. गोंयांत कशें आसा म्हाका खबर ना, केरळांत कशें आसा म्हाका गुर्तू ना. नो टेकर्स. द PG कोर्स विल बी क्लोज. तशें एक काळ आसलो, आतां 88 हांव स्टुडंट आसलो, मणिपालांत परिशद जाल्ली, तातूंतलो रमेश पै आसलो, मागीर KK पैमाम आसलो, हे सगळे आसले. आनी मदीं एक ब्रेक आसली. अशें ब्रेक आसले तातूंतला लोयला लोबो प्रभू, शी इज नो मोर नाव, ती येवन तिचे एक इंग्लीश पोयम रिसायट करूंक लागली. तातूंतले सगळे ऑडियन्स अशें बसून आसले. तातूंत गोंयचे ऑडियन्सांनी वयर स्टेजीक सोडून तिका सकल वळवलें. नो इंग्लीश पोयम इन कोंकणी संमेलन. दॅट इज इन 1988. हांव केन्ना स्टुडंट आसलो.
इन 2024 ऑलमोस्ट इंग्लिश ओके म्हणचे इतल्याक आमी आयल्या. So one solution is a multiple identity. Second, existence of coexistence. Coexistence is the solution. दोन गजाली. So with this, मग चड म्हाका सांगून आनी आतां भितरले रिजना भितरले फायट म्हणत. आतां थंय आमी केरळा एर्नाकुलम लास्ट टायम गेल्ला. एर्नाकुलम लास्ट टायम गेल्ला तेटला एनदर आर. वन इज रिजन, एनदर वन इज रिलीजन, हर्डल्स खंयचे म्हण सांगता. आनी रेस ते अंडर आसा, गुप्तगामिनी बरी आसा. एर्नाकुलम गेल्यार थंय कुणबींक तुमी लेखाक काण घेना. तुमी कुणबी रामायणाचे उल्लेख केलो न्ही. आमी ब्राह्मण, दॅट कायंड ऑफ आसा डिस्क्रिमिनेशन आसा. हे आमी कोर इश्यूज आमी एड्रेस करचे. ताच्या उपरांत आमी अस्मिताय, अस्तित्व ते सेम मागीर राकेशान सांगिल्ले प्रश्न. दो इट इज ताणें एक लायट आमचो टोनार सांगला जाल्यार इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू. ते पूण हांगा तें स्टेजीर ताका एक सोल्युशन दिलें लुईस रोड्रिगसान. दॅट इज अ गुड रेजोल्युशन. सो विथ दीस ताच्या उपरांत आमी मुखावेले दिसा म्हणटाना मागीर आमचे फादर मौजिनो तांणी सांगलें आमी काल करीचें म्हणून. गणेश देवीन आमकां सांगिल्लें तें आमी काल रियलिटी सांगिल्ली मल्टीलिंग्वल ते आमी मल्टिपल आयडेंटिटी हांगा आयलो. फादरान एक सांगलें आमी काल करीचें म्हणून. फादरान सांगलें तांच्या भाशणांत वेव्हार खंयच्याय भाशेन करा पूण केन्नाय कोंकणी मनीस आनी एक फावट मेळटा जाल्यार कोंकणींत उलया. दीस इज द रेजोल्युशन. ते कालच जालां. गणेश देवीचे स्पीच भोवशा संदेशबाईन घालां रेकॉर्ड करून तें आयकल्यार ते एड्रेस द इश्यू असो आनी ताचें रेजोल्युशन ताणें दिवन सोडलां. आनी ते येवकार स्वागत हाचे मदें पण ताणें हाडिल्लें एक्सप्रेशन. दीस इज द फ्युचर. इन्क्लुजिवनेस, एक्सक्लुजिवनेस हें करूंक ना. सो विथ दीस हांव हें अखेर करता. 11:30 जाल्यान म्हजे सांगता 12:30 जाल्यान चायेचो टायम आसलो तो अर्लियर इट वॉज 11:30. सो म्हजे सांगता प्रपत मंडन केल्ल्यांक आनी आयकल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.